दोन मृतांच्या इतिहासावेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जीवेशी मारलो. हे जुदेवांक मारले म्हूण पळयून ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे फूग नासलोल्या उंड्याचे पुर्बेच्या दिसांनी घडले. पेद्रूक धरलो, बोनकोणीन घालो आनी चोगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोनकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोड पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळींनी बांदलोलो आनी पहारेदार बोनकोणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरले. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणू घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजे आंगावेले घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणीन घडटा म्हूण तो नकलो आसलो. कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पहारेचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशी तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयराणार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोडीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हणुया, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता.
चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. बागीवन पावलून तिमोथाक बरयलोलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें बावाट सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलोलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मुन्सिबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय, पूण ताच्या येण्यांक ओत्रेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण पुरगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी तें आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निबारलो. सगळ्या नोश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सुर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गार. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत व्हरचे नात. माथ्यो पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजाराच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दोत्तात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जोआंव, कोण एलिजा, दुसरी जेरिमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगतामासा न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाच्या दारवंट्या तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मुखेल वळ, हांव तुका सुर्गीचे राज्याच्यो चावयो दितलो. नियाळाक आदार. संवसाराचो कारबार प्रमाणीकपणान चलोवंक आमी बरे फुडारी विंचून काडूंक जायत्यो जबाबदारेच्यो जुट्यो तांचे हातांत घालतात. सगळ्यांक बऱ्यांक पडटा तसले थाराव घेवन गरजेवंतांक आदार फावो आसलोल्यांक
हेर सगळी भेदभाव करिनासतना दिवंक. पूण अशें चडशें घडटा काय? पदवी चलयताले आपलेच फायद्याक हे जुट्याचो उपयोग केलोलो दिसता. आयचे शुभ वर्तमानांत पेद्रूक सिमावांक ताचे फुडारीपणाचे गूण ओळखून धर्म परगटोवचो वावर फुडें व्हरूंक जेजू विंचून काडटा. पेद्रू एक सात्वीक आनी खालतो मनीस आसलो देखून जेजू ताका हांव तुका सुर्गींचे राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें तूं संवसारांत ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें तूं संवसारांत होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो म्हूण बासायता. थीर बावाटान वावरून जेजूची पवित्र सभा बांदून हाडून पेद्रू आपल्याक दिलेली जुट्टी सांबाळटा. पेद्रू बरोबर आयज आमी पावलूची परब मनयतात. दोगांनी काळजीदारपणान आपली जबाबदारी सांबाळली आनी भावाटाक परगटूंक आपलो जीव अर्पण केलो. समाजान आमकां जबाबदाऱ्यो दिलेल्यो आसात. विस्वाशीपणान बरें वायट कितें तें आमच्या अंतस्करणा प्रमाणें निर्णय घेवन देवाक मानता तस्यो त्यो सांबाळूंक निभावंक वावुरया. मागणें, देवान दिलेल्यो जबाबदारी ताचे खुशया प्रमाणें जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.